डिस्कशन झाले त्यांना आम्ही कळले ते सांगला ऑर्डर बरोवन तू तिला कळले त्या आधारे जर आम्ही मोर्चा देतील आधार मनाची फाटी घेतलं मला 5.5 महिने कांयच जावंक ना म्हणून आता ती कितें म्हणटा आमी सगळीं येयला आमी मोर्चा आंदोलन तशें कांयच करून स्लोगन आमचे कांयच तशें कांयच ना आनी मोर्चा तशें काम येयना भितर कलेक्टराचे कॉन्फरन्स जाला तसो 15-20 मिनीट जाता आमी बसपाचें तशें आमकां कांय हें नाका 15-20 जाणां तरी येवंक सोदता भितर कळ्ळें न्हू तर तांकांय कळपाक जाय लास्ट टायम तीन आसले आमी हांव आसलो तो आसलो आनी एकटो करता मग क्वेश्चन आमगेर येता मागीर की आमी काय करना म्हणटा आमी तुमी कित्याक उबी आहा काय म्हणटा तर तांकांय कळोन कितें जालां तें की आयज येयला सगळें आतां काम धंदो करून येयला सो कॉन्फरन्स हॉलार सर आमी बसता व्हडलें कितें आहा हें कांय ना न्हू आनी कलेक्टर आमी काय डेमॉन्स्ट्रेशन बी कांयच करना आमी स्लोगन मारना आमी प्ले कार्ड हाडूंक ना अशी तुमी जाणा आमी कशें एग्रेसिवली वयता सो आमी तीग जाण मेळून आमी तें करूंक शकना आमी पिसफुली येतले पिसफूल जें सांगतले आनी कांयच ना न्हू व्हडलें कितें आहा तुम्ही या डिस्कशन तुम्ही सांगता ना तीग जाण पिसफूल म्हणटा तशें पिसफूलच करूया तीग जाणां पिसफूल 15 जाण पिसफूल डिफरंट तशें तशें आपण कशें करा आमी जे कितें म्हणणें आसा तांकां मांडटा ते भितर चेंबरान सांगल्या पेक्षा तांकां हांगा येवन आसा आनी तें सांगून कितें आसा तें आमकां तें करा जालें चल लास्ट टायम तिकूच आतां ओके कलेक्टर आतां म्हाजे कडेन उलयना कलेक्टर उलयतालो सो तशें तुमकां येवन उलोवपाक कितें आसा सर ना दिसता तें मेन कलेक्टर तांकां सांगा तुमी येवन हांगासर आमकां हें करा न्हू आमी हांगा तुमकां दिता मेमोरंडम तांकां कितें सांगपाचें आसा न्हू तुमच्या सगळ्यांच्या समोर सांगता न्ही लोकांच्या समोर कितें सांगूंक जाय तें ना आतां सर ना मेन सर ना हां कोण ना रे मेन ना रे आतां ना कोण येयलो दोन लोक तांकां दाखोवया तर अशी वाट सोडा फोटो मारता अजय घेना तुमकां भितर आयज आमी जे तुमकां खबर आहा 9 फेब्रुवारीक जे आमचे आझाद मैदानाचेर आंदोलन जाल्लें आमी सांगलेलें की रातभर आमी थंय रावता म्हणून मागीर नॉर्थ गोवा कलेक्टरान जो आसा तेणी मिडिएट करून गव्हर्मेंट आनी विलेजर्साचे मदीं रावन तेणी सुटावो काडलो आनी आमकां आमचे जे डिमांड्स आसले मेन डिमांड्स आसले जे आमचे जे आसले ते दोनूय जे प्रोजेक्ट युनिटी मॉल आनी प्रशासन सिस्टम स्क्रॅप करपाचे ते स्क्रॅप करून दिले ताकाच लागून आमी प्रोटेस्ट 44 डेज केलो आनी मागीर आमी विड्रॉ केलो मात तेजे पॅरलल आमचे दुसरे आमचे डिमांड्स आसले म्हणल्यार आमचे जे फेन्सिंग केला जे कॉम्प्युटरायझेशन केला आनी जे काम थंयसर केला जे एक्सकवेशन केला नाजाल्यार सगळे झाडां कापला ती जागा रिस्टोर करपाची लँड रिस्टोर करपाची आमची फेन्सिंग काडपाची हो आमचो सेकंड डिमांड आसलो तिसरो डिमांड आसलो आमचो जी सर्वे जाला जी आमची एरिया आमकां मेळपाक जाय आमकां जागा मेळपाक जाय रिनोटिफाय जावपाक जाय म्हणून असले पेंडींग आमचे डिमांड्स आसले 5.5 म्हयने सुमार जाले आतां
काय हे आमची दुसरी डिमांड्स आहा त्यो कांयच फुलफील जायना. गोविंद बाब एज अ BMC चेअरमॅन आणि लेक मॅनेजमेंट कमिटीचो चेअरमॅन रेग्युलरली वेटलँड ऑथॉरिटी टुरिझम डिपार्टमेंट कलेक्टराक इन टच असले. मात आता असा प्रश्न येता की आमकां 5.5 म्हयन्याचे पत्रे काडपाक कित्याक आणि रिस्टोर करपाक इतलो टायम कित्याक? GTDC काय आमचें आयकना, वेटलँड ऑथॉरिटी आमचें काय आयकना. आमकां मदीं आमी कलेक्टराचो मान दिवन ताका रिक्वेस्ट करून 3 जाण तेन्ना गेल्ले, 3 जाणांक आमी मिडिएटर धाडलो कलेक्टर आनी सांगलेलें आमकां रिक्वेस्ट दिल्ली की दोन्ही लेटर आमकां दिल्ली. तरी पूण पत्र काडिना आनी CM एक स्टेटमेंट दिता, टुरिझम मिनिस्टर स्टेटमेंट दिता की युनिटी मॉल थंयसर येतलोच म्हणून. सो आमकांय प्रश्न पडलो. आमी मिटींग घेतली आनी आमी सांगलें की आयज परत रिमायंडर करपाचो. एक लास्ट मेमोरंडम सेकंड बॅटल जे BJP सरकाराच्या अगेन्स्ट जे युनिटी मॉल प्रशासन स्तंभ तयार लेक वचोवपाक आमी आतां ते स्टार्ट करपाचे आहा. ताजो सुरवात आयज जाल्ली आहा. ताका लागून आमी आयज मेमोरंडम दिवपाक गेल्ले. मात अशें सांगता की कलेक्टर ना, डेप्युटी कलेक्टरूय ना, एडिशनल कलेक्टर आसा म्हणटा. मात तिगूच जाण यो म्हणटा ते. सो आमी 3 जाण रेडी ना वचपाक. कित्याक बायलां खूब जाणां लास्ट टायम आमी 3 जाण गेल्ले. सो ती म्हणटा तुमकांच कितें सांगता तुमी मागीर कितें आमकां सांगता तें आमकां आयकपाक जाय. कित्याक हे पेंडींग उरता, कित्याक हे पत्रे काडना? सादी गजाल आहा की कोट्यांचे पयशे काय लागना ते काडपाचे आनी डिसमेंटल करपाचे आनी रिस्टोर करपाचे अंडर सुपरविजन ऑफ BMC विलेजर्स. मात ते सद्या सांगता की ते उलोवपाक गेला कलेक्टरा कडेन, एडिशनल कलेक्टर ताचे कडेन उलोवपाक गेला. आमचो डिमांड आहा की वयर कॉन्फरन्स कॉल आहा आनी कलेक्टरचें ऑफिस खूब व्हडलें आहा. कलेक्टर म्हणल्यार सगळे एक एरियाचो नॉर्थ डिस्ट्रिक्टाचो एक देव कसो. जेन्ना ग्रेवेन्सीस आसता लोकांचे तेणी ते आयकून घेवपाक जाय. आमी पिसफुली येयला, आमी प्ले कार्ड्स हाडूंक ना, मागीर आमचे स्लोगन्स घालूंक ना. जशें तुमी पळयता चिंबोलकार जेन्ना प्रोटेस्ट करताले तेन्ना खूब एग्रेसिवली मात लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब करनासतना सारके कायद्या भितर सगळे करताले. तर ताकाच लागून आयज आमी येयला पिसफुली. अजून आमकां प्रोटेस्ट दुसरें आंदोलन स्टार्ट करूंक ना. मात एक आमी अल्टिमेटम आनी डेडलायन दिवपाक हांगासर येयल्या. इतलो पुलीस फोर्स कित्याक लायला तुमकां? हांव उलयतां गोविंद शिरोडकार, चिंबेल जे वेटलँड आसा आणि BMCचो चेअरमॅन. अख्ख्या आमच्या गोंयकारांक खबर आसा की युनिटी मॉला खातीर आमी सगळे चिंबलकार हे कोर्टान झगडले सरकारा कडेन. आणि हो युनिटी मॉल जो आसा आणि ते प्रशासन स्तंभ आमी स्क्रॅप करपाक लायलो. आणि हो स्क्रॅप करताना हो GTDC GAD यांच्या मदीं आमचे कडेन मेडिएटर जो आसलो तो नॉर्थ गोवाचो कलेक्टर. सो ह्या कलेक्टरान हे सगळे करताना काही टर्म्स आणि कंडिशनां ले डावन केल्ली. ती अशी की GTDCन जे इलिगल ते काम केलें पंचायतीच्या परमिशन न घेता, एन्व्हायरमेंट क्लिअरन्स न घेता थंय 30,000 स्क्वेअर मिटर सुमार एरियेक पत्रे मारले विदाउट ऑब्टेनिंग एनी परमिशन. आणि आयज जर आमी पळयशा थंय त्या एका जे कितें फेन्सिंग केल्लें आसा थंय त्या पत्र्यांक आसा तें कुलप लायिल्लें आसा. भितर जर तुमी सरशा तुमी पळयल्लें आसा सगळ्यांनी थंय एक्स्कावेशन केल्लें आसा सगळें. आनी ती खडकाळ जागा खडप सगळें. आनी थंय अशें खंदक खोणकूल कशें घातलेलें आसा जशी आमची चिऱ्याची खड आसता तशी. आता पावसान उदक भरल्या नंतर जाता कशें गांवचे ते भुरगे जे आसा ते थंय न्हावपाक वता आनी जेन्ना ते डायव मारतले तेन्ना हेंकां कळपाक जाय, कलेक्टराक कळपाक जाय, GTDCक कळपाक जाय की डायव मारतना जर तर तेंची तकल्यो तर फातराक आपटल्यो केदो व्हडलो अपघात जातलो हेचे भान GTDCक ना, कलेक्टराकूय ना. हांव परतो हांगासर तांकां विजीट करता, तांकां शिटकावणी दिता GTDCक तांकां सगळ्यांक बाबा ते मातशें आमकां रिस्टोर करून दिया. ते पत्रे काडा तांचे. आयकना, कांयच आयकना.
म्हणून हो कलेक्टर आमच्या मदीं मिडिएटर आसलो म्हणून गव्हर्नमेंटान ताका नेमियार केल्लो म्हणून आमच्या डॉक्टर प्रमोद सावंतान सीएमान आयज आमी ताका जाब विचारपाक येयला बाबा तुम्ही ते 7 दिसाचे जे प्रॉमिस दिल्ले की आमी ते पत्रे काडटले आनी रिस्टोर करतले म्हणून तुमच्या शब्दाक ह्यो जीटीडीसी कितें वालोर दिता काय ना हे विचारपाचें आसा आमकां म्हणून आयज आमी हांगा आयिल्ले आसा आनी आयज आमी तुमी पळयलां आसतलें कसल्या तरेचे भावटे आमच्या हातीन ना काय ना बरे तरेन तांकां विचारपाक येयल्ले आमी पोलीस फोर्स पळया अरे बाबा तुम्ही कर्मा सारखी करा मरे यांची सगळ्यांची हे पुलीस हे लॉ अँड ऑर्डराक आमकां कित्याक जाय सर तुम्ही जाणा न्ही गोंयच्या इतिहासान ते 24-40 दिसाचो जो आमी हे केलो हंगर स्ट्रायक केलो आमचेर एक कंप्लेन जावना चिमलकरांचेर आनी तुमी बाबा कित्याक म्हणटा सगळे आमी सगळे करता ते पिसफुली करता बाबा सांग तेका तो येता हांगासर कितें सांगता ते ते गेल्ले भितर आपल्या मागीर ताका येवपाक तरी लायनी कितें आसा ते मॅसेज दिवपाक लाय आमकां हां मागीर स्पिकरार घाल हॅलो 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 हां सर हां कितें हां सांगात उलय न्ही हां उलय सांगा सर लोक भरपूर आसा तुम्ही येऊनच हांगासर एड्रेस करा आनी तांकां शब्द दिया न्ही कितें दिता तो हां हां ओके हांव उलयतां तेंचे कडेन तो 5 जाण साहेब 5 जाण आम्ही ऐकू शकत नाही सर तुम्ही काय करू नका हांगासर आम्ही काय करपाक ना तुम्हीच मातशें सकयल या हांगासर आणि जे निवेदन तुमच्या हांगासर दिता लोकांच्या समक्ष ते बरें जातलें सर आम्ही आणि बाकीचे कांयच हे करतो ना या तुम्ही सकयल हय यो सकयल या तुम्ही प्लीज राव बाय बाय तुम्ही सांगा कळ्ळें न्ही आम्ही सगळ्या झाडां लायला इतको जागो तुम्ही तर कुलूप लावून दवरलेले आसा तांकां कांय येना तो अधिकार ना कुलूप लावपाक ते आमी बाय यो दिता सांगा आम्ही तुमकां सांगला पळय कित्याक 7 दिसाचो तांकां या कितें अल्टिमेटम दिल्लो की 7 दिसां भितर तेंच्यांनी पत्रां आनी युनिटी मॉल चिमलचो तो वयर येयलो तो थंयसर तेंच्यांनी रिस्टोरेशन करतात हे तेंच्यांनी कंप्लाय करूंक ना कोणी कितें दिसना आनी ताजें आतां कशें आसा की आतां पावस ना म्हणून बरो आसा अदरवायज पावस पडल्या नंतर जे तेंच्यांनी एक्सकावेशन करून थंय जे खणून दवरिल्लें आसा तेजी इतक्या खोल आसा कळ्ळें न्ही 500 मिटर जेन्ना भितर आसा तें भुरगे येतले डायव करतले आनी ते खडपाक जर हें करून जर तेंचे तकल्यो फुटल्यो जाल्यार कोणाचेर जातलें हांव विचारना जीएमसीच्यान वेटेंड जातो केस म्हाजेर फायल जातली तुमचेर जावचो ना कळ्ळें न्ही हांव तुमकां कित्याक खातीर विचारता जेन्ना हे सगळे प्रॉब्लेम जालो युनिटी मॉलाचो सर जो आसलो नॉर्थ गोवा कलेक्टर तो मिडिएटर आसलो ओके तांणी सगळें आमच्या मदीं हें करून हाडलो सगळो आनी शेवटी फाटीं घेतलें न्ही
सगळ्यांनी आणि ते बरें केलें पूण वॉट अबाउट ही रिस्टोरेशनाची कितें तुमी तांकां हें काय करिना कन्वे करिना DTDC बाबा तुमच्या चल्ला कितें काय म्हणून हांव विचारल्यार गेले तेन्ना अजून आमकां दुसरी जागा मेळूंक ना म्हणून सांगता की आमी कित्याक आमी चिबलकरांनी कित्याक हें करपाचें बरोबर काय न्ही तुमकां कितें सांगपाचें आसा हेजेर ना सर बिलकुल सांगता आम्ही सर भितर कित्याक घेऊन ते पयलीं सांगता आम्ही सर आसलो 9 फेब्रुवारीक आमची मिटींग जाली आमी आझाद मैदानाचेर थारायल्लें की थंयच रावतले आमच्या जायना दिवपाक बी रेडी आसले बट कलेक्टरान आमकां अल्टिमेट रिक्वेस्ट केली बाबा हांगा येवा तुमचें कितें सॉल्व करता म्हणून 9 तारखेक मिटींग जाली मिनिट्स तेचे आसतले फायली आनी आमकां सांगलें की एट द अर्लियस्ट बेगीच्या बेगीन आमी ते स्क्रॅप करता म्हणून स्क्रॅप करपाचें लेटरां मेळ्ळी तितून कितें जालें की जी पत्रे लायला ऑलमोस्ट 20,000 स्क्वेअर मिटरान ती पत्रे लायला ते काडटा सांगलेलें सेकेंड जे एक्सकवेशन जालां नाजाल्यार झाडां रोयला सगळी ती रिस्टोर करतली रिस्टोर अंडर द सुपरविजन ऑफ विलेजर्स PMC आनी बायटलेन ऑथॉरिटी ते अजून 5.5 महिने जाले सर कांयच जावंक ना आनी सर आमचो गुरुबाब सगळ्यांक मेळून ऑथॉरिटींक DTDC सगळ्याक हे करीत आसा तर आतां ते आसतनाच सरकाराचे डिपार्टमेंट नाजाल्यार मुख्यमंत्री स्टेटमेंट दिता की युनिटी मॉल जातलोच म्हणटा सो आमकां आतां भिरान आहा की थंयसरूच जातलो म्हणून कित्याक एकदां मागीर इलेक्शन लागीं पावले कोर्ट लागले आमच्या आनी तुमच्या हातीन कांयच नासची ना आमी प्रोटेस्ट करूंक शकची ना त्या खातीर आमी फाटीं घेतलो सो आयज आमी पिसफुली एक मेमोरंडम तुमकां दिवपाक येयला आनी तुमकां एक अल्टिमेटूम आणि दुसरी गोष्ट कशी आसा जेन्ना कोर्टान तेंचो सगळो रिजेक्ट केल्लो आसा तांकां थंय कांयच कसलेंच हें ना अधिकार ना की थंय ताका आपले ते फेन्सिंग केल्लें आसा थंय ते एका दरवाज्याक लॉक घालून दवरपाक बरोबर न्हू आतां वचून जर आमी जर हें केलें अजून पर्यंत आमचेर एक केस जावंक ना तुमी आमचेर केस फायल करतले आमचे चोरून मेले ते चोरून मेले म्हणून सारकें न्ही केन्ना जागे जातले ते DTDC फाल्यां दुसऱ्यांनी सुद्दां कोणी जर चोरी जर केली आळ कोणाचेर येतलो आमचेर येतलो न्ही तुम्ही एक काम करा तुमचे जे बोलणे आसा तुमच्या वतीन जे बोललेले हा नवीन आणि दत्ता दत्ता तुमची भावना आसा तुमचे जे म्हणणे आसा कागाळ आसा ती आमच्या पर्यंत पावल्या आमी ह्या निवेदनाचो बरो अभ्यास करता आणि दिल्ले मिनिट्स त्या मिटिंगेचे जे तुम्ही त्याचा उल्लेख केला त्या संदर्भात आम्ही याचा अभ्यास करून आजच हेचेर एक निर्णय घेता आणि योग्य तो डिसिजन घेतलो तो तुमकां कळयता सो सगळ्यांकडे रिक्वेस्ट करता की सगळो जो समुदाय तुम्ही सगळे जे नागरीक जे आसा ते सगळे जे नागरीक आसा तेंचे डिस्पर्स जावचे आमी डिस्पर्स हो जो रिप्रेझेंटेशन जो आसा हे जे निवेदन आसा तेचेर आमी अभ्यास करता आज बघा तुम्ही म्हाका निवेदन दिवंक ना निवेदन दिल्यानंतर तो वाचून म्हणजे सुपीरियर्सांकडे म्हाका डिस्कशन करून आमकां डिसिजन घेवपाक जाय कांयच ना सर आम्ही कितें सांगला रिमाइंडर एक सांगला कॉम्प्लायन्स जे ऑर्डर जी आसा न्ही 9 तारखेची मिनिट्स सांगा 9 तारखेची ऑर्डर आसा DTDCचे आणि हेचे CIDG डिपार्टमेंटाचे आम्ही त्योच कॉम्प्लाय कर म्हणटा सर आणि कांयच नवं सांगना तो शिकपाचें मी कितें सांगता सरकारचे निर्णय अशे जायना तडकाफडी वील हॅव टू एक्झामायन वॉट हॅज बीन मेन्शन्ड इन युअर रिप्रेझेंटेशन एक्झामायन सर आम्ही रिप्रेझेंटेशन दिना सर काय तुम्ही म्हाका सांगता सरकारचे निर्णय अशे फाटले हे आसा तांकां सगळो इश्यू खबर आसा कळ्ळें न्ही तुमी तडकाफडी हे न्हू जो निर्णय जाल्लो आसा तेजे कॉम्प्लायन्स करा म्हणून सांगता हांव कॉम्प्लायन्स करा बघा तुमच्याकडे माझी रिक्वेस्ट आहे निवेदन म्हाका द्या निवेदन आम्ही निवेदन तुम्ही सांगा निवेदन आजच्या आज निवेदन आजच्या आज आणि 8 डिसेंबर टाइम दिया आणि 5 दिवसांनी आज डिस्कशन तुमचे जमणार 5 महिन्यात आज जमणार आणि आता 8 दिवसांनी 8 दिवसांच्या बेगीन पावली 8 दिवसात म्हणजे 7 दिवसांच्या खूप बेगीन लेट नाही जाता मग आणि 5 महिने तर कोड काय जे लागतं
आणि एक ॲडिशनल पॉईंट आम्ही मेन्शन केला फर्स्ट आमचं ते फेन्सिंग आसा इलिगल फेन्सिंग ते बेगीनच्या बेगीन काडपाक जाय कित्याक सर ती 20,000 स्क्वेअर मिटर जागा आमकां झाडां बी रोवपाक तितून कांयच मेळना दुसरी आहा ती जागा रिस्टोर जावपाक जाय ओरिजिनल कित्याक थंयसर ते हे आसा वॉटर फ्लो आसा मागीर ते कॅनल्स आसा ते डिस्टर्ब जाता दुसरें सो 9 फेब्रुवारीच्यान आतां पर्यंत म्हणजे 16 जुलय पर्यंत GTDCन कितें केलें तें तुमी एक्शन टेकन रिपोर्ट तेजे कडसून घेवपाक जाय कित्याक ते आमकां नागरीक आनी एक गजाल तुमकां सांगता सर एज पर सुप्रीम कोर्ट गायडलायन्स वेटलँड ऑथॉरिटी थंयसर सर्वे करपाचो म्हणजे ह्यो पेंडींग डिमांड्स जावपूच ना अजून ते जाल्या शिवाय एज पर सुप्रीम कोर्ट पब्लीक नोटीस काडला वेटलँड ऑथॉरिटीन की तो सर्वे करपाचो आहा म्हण तर तेवूय तुमी लक्षांत धरा की ते हे चालू आसतना सर्वे कसो जातलो थंयसर आनी डिमार्केशन करपाचें आहा ते ऑनलायन व्हेरिफिकेशन करपाचें फिजिकल व्हेरिफिकेशन करपाचें आहा म्हणून आमी तातडीन तुमकां आज मेळपाक गेल्ला सर सगळ्यांनी म्हटला की 7 दिसाचो टायम तुम्ही बेगीनच्या बेगीन करात आम्ही 7 दिसाचो टायम करता सर 44 दीस हंगर स्ट्रायक केला तर त्याच्यातून भयंकर आंदोलन करपाची आमची तयारी आसा मग तुम्ही आम्ही 7 दीस पर्यंत रावता आणि मागीर सर आमी हो पीसफूल बीन मोर्चा मिरचो अशें ना आमी कितें आहा तें आमच्या हातीन करतले तुमकां खबर आसा कितें करपाचें मागीर हितून कांय हें ना सर म्हणलें कितें हें ना नेमे कांयच ना आनी हें परत कन्फर्मेशन जाय की CM म्हणटा युनिटी मॉल येतलोच म्हणटा आमकां परत कन्फर्मेशनूय जाय की युनिटी मॉल थंयसर येवची ना म्हणून जे जिल्ले आसा मग सरकारचे अधिकारी ना जाल्यार सरकार अशें स्टेटमेंट दिता ते आमचे भावना दुखयता सो आमी आयज तुमकां मेमोरंडम दिता यो तुम्ही कितें सांगा परत सांगपाचें सांगा सांग ते सराक सांग हे आमी पेपर तुमकां दिता दर सोपूत तुमी आनी इंडस्ट्री येयल्लीं आसा जाणटी बायलां वखदां पासून तुका देगांनी घेवन भोंवतात कित्याक आमी हे त्रास काडले आहा दोंगराक हे तुमी उलयलां ते आमकां सॉत करून आमचें सॉत आमकां दिया आमी इंडस्ट्री येयल्लीं आहा सर कितले दिसान घेतले तुम्ही सर रिप्लाय कितले दिसान घेतले तुम्ही सर रिप्लाय कितले दिसान घेतले तुम्ही सांगला अशा तुमच्या कितें कितें सांगले अजय तुमकां तेणी आता तेणी आमकां सांगला पळय तुमकां सांगता इशू कितें तो जे 9 फेब्रुवारी आमचे डिसिजन जाल्ले कलेक्टरान आमकां डिसिजन सांगलेलें की युनिटी मॉल आनी प्रशासन स्तंभ स्क्रॅप करता म्हणून दोन्ही प्रोजेक्ट दोन्ही डिपार्टमेंटान GIT डिपार्टमेंट आणि GTDC लेटरां दिली मात त्या लेटरान GTDCन कितें सांगलेलें की जे फेन्सिंग आसा इलिगल फेन्सिंग 20,000 स्क्वेअर मिटराचे ते बेगीनच्या बेगीन काडटा म्हणून एकदा अर्लियस्ट आणि दुसरें सांगलेलें की जी जागा हे आसा पळय अरे जे एक्सकवेशन केला ना जाल्यार ती रिस्टोर करता म्हणून कसो कित्याक थंयसर हे आसा तयार लेकाचे सगळे थंयसर कॅनल्स आसा मागीर कॅचमेंट एरियाज आसा तर हे दोनूय डिमांड्स हे अजून जावना 5.5 महिने जाले अजून जावना आमी एवरी टायम आमचो गोविंद बाब तांकां मेळटालो बरेंचून मेळटालो मात जायनासलें इन 15 दिसां पयलीं एज पर सुप्रीम कोर्ट गायडलायन्स एक वेटलँड ऑथॉरिटीन नोटिफिकेशन काढला आणि पब्लिक नोटीस काढला की आता तयार लेकाचे फिजिकल डिमार्केशन ऐका फिजिकल डिमार्केशन आणि ऑनलायन व्हेरिफिकेशन जातले म्हणजे बाउंड्री आहा पळय तयार लेकाची ती मार्क जातली आणि ते मार्क खंयची जातली जे आदली पर्यंत 2021 जी एरिया जी गावल्ली आमकां गावल्ली आसा त्या प्रमाणे जातली म्हणजे आम्ही जे सर्वे केल्ले आसा युनिटी मॉल सायट आसा आनी वयले जे सगळे कॅचमेंट ती मार्क जावची ना म्हणून आमकां आमची जागा मेळची ना आमचे डिमांड फुलफील जावची ना म्हणजे आमकां ही एक फियर एक एन्झायटी आसली म्हणून आमी आयज एक परत तिंका एक रिमायंडर कसो धाडपाक आनी कॉम्प्लायन्स कितें केला ते करपाक आमी कलेक्टराक मेळपाक गेल्ले कलेक्टर मेळोंक ना आमकां एडिशनल कलेक्टर मेळ्ळो ताका आमी सगळें सांगलेलें आसा त्यांनी सांग आनी आमी विलेजरान सगळ्या बायलांक ताका 7 दिसाचो टायम दिल्लो आसा तुमकां खबर आहा आमी हे आंदोलन हे करपाक सगळें मेळपाक प्रोटेस्ट 44 म्हणल्यार हंगर स्ट्रायक केल्लो आनी ते करपाक आमी फुडें हेज्याकून भयंकर आंदोलन करपाक हे कौरव रुपी भाजप सरकाराच्या अगेन्स्ट करपाक आमी रेडी आहा आमचे सगळें फूल प्लॅनिंग जाल्लें आसा मात त्याच्या पयलीं आमी एक पीसफूल तांकां रिमायंडर दिला कित्याक सरकारान आमचे थोडे डिमांड्स मागलेले आसा तुमी पळयता की थंयसर हांव एक चेतावणी दिवंक सोदता सरकाराक की तुमी पळयता थंयसर सरकाराचे तुमी भवानी येवपाचे आसा BJP तेजेय मेजरमेंट जाल्ले आसा तुमकां खबर आसा तेजेय मेजरमेंट जाल्ले आसा कॅचमेंट एरियान ते दाखयल्ले आसा मात ते म्हणटा की तयाची जाग्यान ती पडना तेजेर आमचे लिगल कितें हे आसा ते चालू आसा डिस्कशन चालू आसा मग सध्या त्यांनी सांगला की त्याच्या उत्तर आम्ही ऐकता 6 दिवसा टायमान आम्ही फुडल्या कितें आमचं प्लॅन सांगतले बरं थँक्यू आमी
5-7 दिसांनी भितर सगळें कितें दाखयता आनी तें पत्रे काडपाचें त्या कडेन आमी उलयलें आनी तेणी आमकां काडून दिवचें आनी हिंगासर येयलीं सगळीं चिंबलकारां आनी आमी मागता त्या कडेन आमी तांकां कांय म्हणून आमकां जाय तें आनी तीं लोकांक तिका मारलें थिंगा पत्र्यान तेणी तीं काडून आमकां दिवचें हें हांव त्या कडेन मागोंक येयलां आमचें नज आसतना पासून येताय जाणटेपणारे आमी पळय त्रास भोगतात कोल्ल्याक आसता ते सुसेगाद आसतले आपल्या घरा कडेन आमकां सुसेग ना ताका सुसेग आहा पूण आमकां सुसेग ना आमचो सुसेग तेणी पिड्यार केला वयता जिणेंचें भोंड आमकां हिंगा थिंगा 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 भोंवडयताय ते कसले घरचे भोंवडयताय तेंची कितें गिरेस्ताय आहा हे सारका कसली गिरेस्ताय आमकां दवरलेली आं हे सगळें तेंची तेणी जोडून दवरलें हें सगळें राष्ट्र आमी जावचे पयले वो ते मिनिस्टर लागून जावचे पयले हें तेणी सगळें दवरलें खावपाक हें आं दोंगर बिंगर सगळें हान काबार केले आतां आमकांय हांक लागले ते आणि हें इतकेंच हांव सांगता आनी हो गोविंद बाबा आनी हो जे उलयला तेणी सगळ्यांनी आयकलां आनी सगळ्या लोकांनी आयकलां आनी मिनिस्टरांनी आनी पुलिसांनी आयकलां आनी हे भाशेन आमकां त्रास करनाकाय आनी इतकें हांव मागता आमी कोणाक वायट मागोना आणि एकूच ऍड करता तुमकां सगळ्यांक खबर आहा की बीजेपी भवन ते चिमलान पंचायतीन येता चिमला विलेजीन येता आणि ते सध्या हा ते तयार लेखाच्या जाग्यार तेच सर्वे नंबरान येता आणि तेजे मार्किंगूय केल्ले त्याची ती कॅचमेंट एरिया म्हणून दाखयल्ली म्हणजे कॅचमेंट एरिया दुसरी दाखयल्ली आणि ती दुसरी दाखयल्ली म्हणजे थंयसर जे पावस पडटा उदक पडटा बीजेपी ऑफिसा कडेन आणि ते रुदलफाचो ग्राउंड आहा थंयसर ते उदक ते म्हणटा तयार वचना म्हणटा कॅचमेंट एरिया दाखयला मात आमचे तेजेर कितें आहा ते लिगल तेजे कॉम्प्लायन्सी तेजे डिस्कशन चालू आसा मात जे जर सरकार जर बीजेपी ऑफिस नाल्यार बीजेपी भवन जर सेव करपाक हे षडयंत्र करता वा डिले करता कितें आमकां कळ्ळा की 15 ऑगस्टाक तेजें इनॉग्रेशन जावपाचें मोदी नाल्यार अमित शाह येवपाचो हाचो ग्रांटेड धरचें न्हू आमकां हे जे फुडलें जे आंदोलन 7 दिसां भितर आमचे पत्रे काडना रिस्टोर जायना आनी आमची जागा ती आमकां मेळना आंदोलन भयंकर जातलें रुद्र रूप घेतलें हे जे आमची सेकंड बॅटल आहा ती आनीक एग्रेसीव जातली मात एक सांगूंक सोदता की पंचायतीकूय की जे तुमी 1.5 कोटी सुमार कन्स्ट्रक्शन लायसन्स फीस होल्ड अप करून दवरलेले आसा ती युटिलायज करचे हे रिस्टोर करपाक म्हणजे हे रिस्टोर करपाक नाल्यार पत्रे काडपाक तुमी तुमच्या परतीन चालू करपाक जाय आनी आमची नदर आतां थोडे मिनिस्टरूय म्हणपाक लागला MLA म्हणटा आमचो तुम्ही पळयला की MLA काय तो पंच मेंबर तेच कहूना की तो सरपंचा कडेन वयता डिस्कस करपाक असले जेन्ना इश्यू जाता तो आमच्या कडेन आसना आणि तो काल एका मिनिस्टरान स्टेटमेंट दिला की बीजेपी खंय सांताक्रुजान जिखतली खंय फर्स्ट टायम आणि तो म्हणटा की आपूण जिखतलो म्हणटा ती स्वप्नां ती पळयनाका तू लुपान ती भोंवता पळय आमकां फेस करपाक तू लुपान भोंवता पळय ते आमकां फेस कर आणि ही जी तू फेल जाला म्हणून सगळें आयज जाल्लें आसा आणि तुमचें तें षडयंत्र आहा पळय तुजो ग्राउंड आणि ते मागीर बीजेपी ऑफिस तेजेर आमची फूल नजर आसा आमकां खबर आसा ती तयाच्या जाग्यानूच पडटा म्हणून मग तेजेर अजून रिपोर्ट फायनल करूंक ना हे सगळें कॉन्स्पिरन्सी आहा बीजेपी ऑफिस सेव करपाक अशें तरी आमकां दिसता तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर